सालेली गांवात फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन नेमान उदकाची पुरवण जायना। दिवाळीचो सणूय सुक्यार गेलो। 2 दिसांतल्यान एकदा नळाक उदक सुट्टात। असल्यानी सालेलीकरांचो उदकाचो प्रश्न केन्ना सुटावो जातलो असो प्रश्न थळाव्यांनी केला। उदकाच्या कटकटीक लागून गांवांतल्यो बायलो सामक्यो बेजारल्यात। फाटल्या कांय वर्सांसावन सालेली गांवचे लोक उदका खातीर बरेच वळवळे काडटात। सालेली गांवात सुमार 350 लोकसंख्या आसून ह्या गांवात वट्ट 7 वाडे आसात। ह्या गांवात 2 दिसांनी एक फावट वा एका वेळार फकत 2-3 वरां नळाक उदकाची पुरवण जाता। तशेंच कांय वाड्यांनी जाल्यार उदक नळा मेरेन वयर चडना देखून थंयचे नळ शोभेची वस्त जावन रावल्यात। देखून आतां लोकांक टँकराच्या उदकाचेर आदारून रावचें पडटा। उदकाच्या कटकटीक लागून गांवांतल्यो बायलो सामके बेजारल्यात। असल्यानी सालेलीकरांचो उदकाचो प्रश्न केन्ना सुटावो जातलो म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न। नळाक आतां आमकां 2 दिसांनी 3 दिसांनी पाणी सोडटा। पाण्याक खूब वयता पयऱ्यान न्हू माती येता पयऱ्यान न्हू खंय येता येयल्या येता जाल्यार येय बी ना। आणि कितले उशीर सोडटा तुमकां उदक येयल्यार? 12 केन्ना हे जाता तेन्ना एक दियानी 3 सोडलेले। म्हणजे फिक्स टायम ना तुमकां? ना फिक्स म्हणून ना अशें टायमार म्हणून ना आमकां सोडना। म्हणजे दिसाचे तुमकां 2 दिसां उदक येता तो टायम नासता? ना टायम ना केन्नाचे केन्ना त्या येयल्या येता जाल्यार येय बी ना। म्हणजे आमी काय अमास परब काय सोन आसता ते दिसता बायचे हाडपाचें रांदपाचें। ती बाय सुद्दां पयस? ती पासून पयस तिका लागीना लाजी आयली ती बाय पुरयली न्हू। आता ती म्हणून लोकांची बाय आणि आमच्या हक्काची बाय न्ही। ती लोकांनी ती घेतली दिल्या पाणी ना म्हणा जाल्यार धावडो तो घालूंक लागलो अशें बी आहा तें न्हू पाणयाचें। तुम्ही आता नळ बी नासता आता तुमकां उदक नासता पळय तो केन्नाच्यान प्रॉब्लेम आसा तुमच्या गांवान असो? मागीर तुमकां आतां म्हणजे नळ सारको नासता तुमकां डेली त्रास करचे पडटा? आमी पाणयाक ते बांय वयता त्या वाड्याक बांय आसा लिंगाची देवाची बांय ती बांय पाणयाक आमी वयता सांग असलें पांय घेवन कशें वचप पाणयाक? चवथीक पाणी ना हेका आयज सणांक पाणी ना आयज पाडयो न्हू घराचें पाणी हाडून आमी तुळशीक पाणी घालता ताजें उदक म्हणून? हो। आनी पयर दिवाळेक नळ आसलो तुमकां? ना ह्या 10 वर्सांक आमकां तुळशी उदीक घालूंक गावात ना। आतां फाल्यां बेरेस्तार न्हू मी वयता ते बांय पाणयाक नळ पाणी जाय न्हू बेरेस्तारां मार्गशी म्हयन्याक त्या बांयचें पाणी हाडून मी हेका घालता त्या वाड्या लोकांक सयता आमी वता जाल्यार पाणयाक। तुमकां आतां उदक नासता जाल्यार तुमकां ह्या वाड्यार टँकर येता? सांगल्यार येता ती म्हणून लढाय जाता तुका दिता आनी तुका मी दिना आनी म्हाका दिना। आतां आमचे 2 बिराडां न्हू एक बेऱ्याल घेवंक म्हणटा एका बिराडान आमी काय म्हणून करूं म्हाका सांग? संडास आहा सगळें आमचें आसा आं तो कोण तो पाणी दिता न्हू तेका संडास ना आमी आतां संडासान उदीक घेवन खुंचे वचो खातल्यो काय आनी संडासान वचतल्यो काय? पूण तुमकां टँकर येयले की तुमकां रस्त्यार सगळीं आयदनां व्हरचीं पडटा? हो रस्त्यार आयदनां व्हरची पडटा ती म्हणून एक बेऱ्याल दिता 2 दिना। तुम्ही आता बायला तुमकां म्हणजे हे आतां नळ नासता पळय तेन्ना तुमकां कितें त्रास जाता मागीर कितें करचें पडटा मागीर? मी पाणया खातीर त्रास न्हू तो घरान कामां उरता? आमी कामच करूंक वता ह्यो गादीच पाणी आमकां रावचें पडटा काम आमी करीत ना। टँकर दिता रस्त्यार हाडचें पडटा न्हू तें काम ना आतां आमकां काम आमी कशें ना आई आमी कामाक वता पूण आतां आमकां काम ना उदकाक लागून आमकां आनी काय खावचेलें सांग मग काम ना धंदो आनी खावचेलें कितें आमी? उदक येयले जाल्यार येयले 15 वेळ उदकच ना टँकर आमकां पयऱ्यान येता आनी जाय तेन्ना बांय दूर आमकां बांयची अर्द्या वराची वाडा ते बांयची आमी हाडटा पिवपाक? हो मागीर टँकराचे म्हणून खाण दिसना न्हू। मागीर तुमी आतां कपडे धुत ते कशे कपडे आतां नळ हेका व्हाळां कडेन पाणी थंय वयता गिमान मागीर हाड न्हू गिमान पाणी सुकता गिमान ना। हे तुमकां आतां कितले वर्सां जाली अशें म्हणजे कितले दीस जाले आसा हे प्रॉब्लेम हे आसा? 2 वर्सांक तरी अदीक येयच ना उदक। आनी तुमी आतां उदक नासता तेन्ना तुमी ऑफिसान बी खंय वयता? वयता ती मागीर म्हणटा येवच नाका म्हणटा। येवच नाका म्हणजे कितें कितें हे कितें आसा प्रॉब्लेम कितें आसा म्हणटा? न्हू सद्दां काय तुमकां टँकर धाडटा तुमचं पाणी चड जाल्यार आमी काय करूं आमी वयता। आतां मात ह्या 4-5 म्हयन्याक वचना नाल्यार म्हयन्यान 2 म्हयन्यान वयता। टँकर तुमकां 2 दिसांनी एकदां येता? हय 2 दिसांनी एकदां। आतां तो केन्ना सकाळी येता? सकाळी संग। पण तुम्ही आता पिवपाक सुद्दां टँकराचे चडशे वापरता तर? हो वापरता न्हू कोणी धाडलो वयता बाय आमच्या सारकें आतां वचो येता
बाय पावस आधी वता आतां जायना न्हू. आमी काम करून वाचले जाल्यार आमकां पाणी बी काय नासलें अशें आहा खबर आहा. मागीर तुमकां कितले दिसान म्हणजे उदक येता? 8 दिसांनी 4 दिसांनी अशें. पयलीं पासून अशेंच तुमच्या गांवान? पयलीं पासून अशें न्हू. पयलीं नळ आसले खूब, थोडे नळ आसले फिक्स ये. आतां खूब नळ जाले आनी येयना तशें भायर चडाना आमच्या वरती. तुमकां आतां उदक कितले दिसान येता? 4 दिसांनी 8 दिसांनी अशें येता. 4 दिसान 8 दिसान. आनी जेन्ना उदक नासता तेन्ना तुमी कितें करता? खंयच्यान हाडटा? आमकां टँकर चालू केला न्हू. टँकर कितले दिसान येता? हा टँकर कितले दिसान येता? पयऱ्यान येता. पयरेन आनी ते तुमकां उदक पावता? आमी घेता न्हू तशें कोण जाय ते पावता. आतां आयज हाडले न्हू, फाल्यां ना परवा येतलो. तेजो ते मात ठेवचेच पडल्या बाळगून न्हू. आनी पिवपाक बी तेच वापरता? खावपाक ना, बाय खावंक नासल्यार बाय वयता. बाय खंय आसा? बाय आमची ती कितें आहा ह्या अर्द्या वराची. अर्दे वराचे थंयच्यान विचार हाडचें पडटा. मागीर आमी जेवणा पुरते हाडटा. डेली हाडचें पडटा. हो आनी मागीर तुमी बॅरलां बी सगळीं भरून दवरता? वेरे लावन दवरता न्हू. तुमी आतां उदक येयना म्हणून कोणाक अशें सांगिनी बी ना? ऑफिसांनी बी वचना? आमी वचत आमच्या आमच्या कंप्लेनी आहा की एक पेपर लावा. आमचे सायनी पावले दिल्लीक पावले दिसता. आमी पयलीं उलोवच्याक भितू आनी सायनी दिवच्याक भितू. आमी आसलेले आसले. आतां आमी फिक्स आतां आमी कित्याक करता, आमी फिक्स आतां आमकां टँकर चालू थेय म्हणून सांगला. त्या आमकां टँकर चालू थेयला. पास घेवन आमकां चालू थेयला. जाल्यार आमकां टँकर ना जाल्यार आमी थंड जाता न्हू पाणी. नाक तरी जाता न्हू बेश्टें. नाक कोण बाळगून तो खावक बी खातलो आनी नाक बी खातलो अशें आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर सालेलीच्यान सपना सामंत.